प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो पयलो आविस्वोर वोड 21 ते 28 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 1 वर्सेस 21 to 28। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। ते कफेर्नावांत गेले आनी रोखडोच सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी धर्मशास्त्रा परी न्हय पूण अधिकार आसतो एकल्या परी तो तांकां शिकयतालो देखून ताच्या शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो। त्याच वेळार मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेथच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र तो एकलो। पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, हो गो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर। आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो। सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? अधिकार आसलेली ही नवी शिकवण। मेळ्या आत्म्यांक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात। आनी रोखडेंच गालिल्याच्या आख्ख्या प्रांतांत सगले कडेन ताचें नांव गाजलें। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी 22 वडीन कितें आयकता? जेजू जेन्ना एका सोनवारा दिसा म्हणजे साबाताच्या दिसा देवस्थानांत आसलो आनी तिचो शिकवण दितालो, तिचो धर्मशास्त्री आसले, खूब अधिकार लोक आसले आनी तो तांकां शिकयतालो आनी ताचे शिकवणी विशीं लोक अजाप जातालो। भावणीनो, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना जेजू देवाचें उतर शिकयतालो, धर्मशास्त्री जे देवाचें उतर जाणा आसले ते मोइसाच्या कायद्यान शिकलेले, एके भाशेन ते तांचें काम तेंच आसलें, देवाचें उतर शिकपाक। जे अधिकार आसले ते सगळे आतां देवाच्या लोकांक तांकां ते शर्माव दिताले, तांकां शिकयताले। तो लोक जेन्ना आसलो आनी जेजू तिचो शिकयतालो, जेजूक आयकोन तो लोक आतां अजाप जातालो। आनी आमी फुडें वाचता आयच्या शिवर्तमानांत की लोक म्हणूंक लागलो, हें आनी कितें? तो आतां देंवचाराक पासून हुकूम दिवन ताका भायर काडटा। भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी वाचता, खूब लोक म्हणटलो तो जेजू, फकत जेजूक करूंक जातालें। पूण भाव भयणीनो, आमी सगळीं नव्या कराराची भुरगीं आनी आमी नव्या कराराची भुरगीं जाल्यार देवान आमकां एक एकल्याक अधिकार दिला। थोड्यांकूच दिवंक ना, पाद्रीकूच दिवंक ना। जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता तांकां अधिकार दिला जेजूच्या नांवान देंवचार काडपाक, जेजूच्या नांवान लोकांक पेकोणी दिवपाक। पूण भाव भयणीनो, आमी आयज आमकांच एक प्रश्न विचारुया, खरेपणी आमी स्वत मानता? खरेपणी जें जेजून आपल्या उतरान सांगलां तें आमी खरें स्वत मानता? जेजूचेर भावार्थ दवरता काय फकत आमी धर्म करता? धर्म कोणाच्यान करूंक जाता? जो कोण अनभावार्थी आसा ताच्यान धर्म करूंक जाता, जो कोण दुसऱ्या धर्माचो आसा ताच्यान धर्म करूंक जाता। पूण जो कोण जेजूचो पाटलावदार जाता, जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता, जो कोण जेजूचेर भावार्थ धरून ताका पवित्र आत्मो मेळटा, पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताका आतां एक पदवी मेळटा, ताका एक अधिकार मेळटा देंवचार काडपाक, लोकांक पेकोणी दिवपाक, देवाचें उतर परगट करपाक, देवाचें उतर शिकोवपाक। कित्याक फकत पवित्र आत्म्या उदेशी ही सगळीं कामां जातात। भाव भयणीनो, जुवाचो 14 वोड 12 जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, जो कोण ताचेर भावार्थ दवरता, जो कोण ताचेर स्वत मानता, ताका तो अधिकार दिता जी कामां ताणें केल्लीं ती कामां तुज्यान आनी म्हज्यान करूंक जाता जेन्ना आमी जेजूचेर स्वत मानता। तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना त्या वेळार जेन्ना जेजू शिकयतालो त्या लोकांक आजून अधिकार मेळोंक नासलो, कित्याक जेजू आजून खुर्सार वचोंक नासलो। पूण जेजू देव म्हणून ह्या संवसारान येयल्लो आनी आतां
देवाचे पदवेन तो लोकांक बोरी करतालो, देवाचे पदवेन देंवचार काडटालो आनी लोक थंयसर अजाप जातालो. कित्याक? तांकां ती पदवी नासली. पूण आयज भाव भयणीनो, नव्या कोराच्या भुरग्यांक अजाप जावपाची गरज ना. आमी जेन्ना अजाप जाता आमी अनभावार्थी. जेन्ना आमी भावार्थी आनी देंवचार काडटा, आमकां अजाप जावपाची गरज ना. कित्याक हें आमचें काम. भाव भयणीनो, कितलो लोक समजता कोण देंवचार काडटा, कोणाक पेकोणी दिता, कोणाक मागणी करी जाल्यार कोण शिकयता, अजाप जातात. अजाप जावपाचें एकदम एके भाशेन अनभावार्थीचें काम. अनभावार्थी अजाप जातात. पूण जो कोण भावार्थी आसात तांकां तें जातलें. जेजूच्या नांवान ती कामां जातलीं. कित्याक जेजून आमकां सांगलां, माकूचो 16 व्हड सोडा ते उतराक कितें म्हणलां? जो कोण ताजेर भावार्थ धरता आनी बातीस घेता ताजें तारण जातलें, आनी जो कोण भावार्थ धरिना तो एमकोणान वेतलो, ताजो नाश जातलो. आनी भाव भयणीनो, तो फुडें कितें म्हणटा 17 आनी 18 वडीन? तो म्हणटा, ही खुणां दिसती पडटलीं ज्या लोकां मदें भावार्थ धरतात, म्हजेर देंवचार काडटलीं, हात दवरतलीं पिडेवांतूच्यान ताका बोरी करतलीं. ही सगळीं अजापां जी जेजून आमकां सांगल्यान ती कशीं घडटलीं भाव भयणीनो? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ धरता आनी ताचें उतर आमी सत मानता. सत मानता म्हणजे कितें? फकत जे उतरां म्हणलीं हांव सत मानता आमी म्हणटा इगर्जेन मिसाक. सत मानून तें म्हणून आमी सत मानिना. जेन्ना आमी सत मानता तें उतर कितें म्हणटा तें आमी करता, तेन्नाच की आमी सत मानता. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत उतरां उलयता, आमी फकत धर्म करता. तर आयज खेरीत भाशेन आमी देवाचें भोगसणें मागुया. कित्याक आमी फकत धर्म करीत आयल्या आनी ह्या नव्या वर्सान देवाचें उतर शिकोवन, देवाच्या उतराची सत मानून तें उतर आमी करून खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जावपाक आनी देवाचें उतर करपाक आनी देवाचें उतर सत मानून ती अजाप आनी मिलाग्री पळोवन आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जेजूच्या राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.